फाटल्या 4 दिसांसावन गोंयांत सुरू आशिल्ल्या आयकर विभागाच्या छाप्यात कोट्यांनी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता, भांगराच्यो वस्ती आणि हेर दस्तावेज सापडला। सुमार 5 कंपन्यांचेर आयकर विभागान धाड घातली। बाणावलेच्या झुरी व्हायट सँड्स ग्रुपाच्या रिसॉर्टा वयल्या छाप्यात 6.82 कोटी रुपया सापडले, जाल्यार थिएच्या झिनो फार्मा वयल्या छाप्यात 1.50 कोटी रुपया सापडल्यात। फाटल्या 4 दिसांपासून गोंयांत सुरू आशिल्ल्या आयकर विभागाच्या छाप्यात कोट्यांनी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता, भांगराच्यो वस्ती आणि हेर दस्तावेज सापडला। भाटपाळ काणकोण वाठारांत दोगां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत एकल्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान आयतारा रातीकडेन दोगां मदीं झगडे जाल्ले। हातूंत पैंगीणीच्या संतोष रेवणकाराक मरण आयलें। पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो, तशेंच फुडलो तपास चालू आसा। काणकोण भाटपाळ वाठारांत दोगां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत एकल्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। कांय तेंपा वयल्या दुस्मानकायेंतल्यान तांची झगडी जाली। आयतारा तांच्या मदीं झगडे पेटले। हातूंत पैंगीणीच्या संतोष रेवणकार हाका मरण आयलें। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। पुलिशेन घडणुकेचो फुडलो तपास चालू केलेलो आसा। आयतारा रातच्या वेळार धारगळे पेट्रोल पंपाचेर खोट्यो नोटी दिवन फटवणूक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण धारगळेच्या पेट्रोल पंपाचेर एका कार चलोवप्यान 2000चे पेट्रोल घातले आणि 500 रुपयाच्यो 4 खोट्यो नोटी दिल्यो। त्या नोटींचेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या जाग्यार भारतीय बच्चोकी बँक अशें बरयल्लें आसा। हे पुराय प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेरांत कैद जाला। पेडणे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद जाली। सीसीटीव्ही कॅमेरा वरवीं तांचो सोद घेवपाक सुरू आसा। इंडिया आघाडीन भाजपाक बॅकफुटाचेर दवरिल्ल्यान भाजपा मदीं गोंधळ सुरू आसा अशी खर टिका बाणावलेचे आमदार वेन्झी वेगस हाणें केला। लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयांत भाजप सरकार उमेदवार निश्चित करपाक अपयशी थारला। फुडल्या 45 दिसां भितर उदकाचो आनी लायटीचो प्रश्न वाडत रावलो जाल्यार भाजपाचे दोनूय आमदारांक लोकसभा वेंचणुकेंत मात खावची पडटली। पेट्रोलाचो दर 2 रुपयांनी कमी करप हो लोकसभे वेंचणुके वेळार भाजप सरकाराचो स्टंट अशें आमदार वेन्झी वेगस म्हणटा। मडगांवां लँड अँड सर्वे कार्यालयाच्या एका कर्मचाऱ्याक हेल्मेटान मारून थंयच्यान पळ काडपाची घडणूक सोमारा घडली। ह्या घडणुकेक लागून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षे विशीं प्रश्नचिन्ह उप्रासला। मजगतीं हेल्मेट मारिल्ल्या मनशा आड फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाला। मडगांवां माथानी साल्दाना कॉम्प्लेक्सात दुसऱ्या माळ्याचेर लँड अँड सर्वे कार्यालय आसा। ह्या कार्यालयांत सोमारा एका मनशान येवन थंयच्या एका कर्मचाऱ्याक बेशुद्ध जायसर मारलो। उपरांत ताणें ह्या कचेरेंतल्यान हेल्मेट घालून पळ काडलो। बेशुद्ध जाल्लो मनीस सर्वेयर उपरांत ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या।
सोमारा सकाळी दिवचल बोड्ड्या कृष्णानगर वाठारात भर लोकवस्तीत लागून आशिल्ल्या एका माळरानाक उजो लागलो. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक बेगोबेग संपर्क केलो. उजो पालोवपी दळान धाव घेवन उजो वेळार नियंत्रणात हाडिल्ल्यान मोठो अनर्थ टळ्ळो. उज्याचें नेमकें कारण कितें तें कळपाक शकलें ना. गोंयांत फाटल्या साबार दिसां सावन उजो लागपाच्यो घडणुक्यो वाडत आसात. सोमारा सकाळी दिवचल बोड्ड्या कृष्णानगर वाठारांत भर लोकवस्तीत उजो लागलो. माळरानाक उजो लागिल्लो आनी थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक बेगोबेग संपर्क केलो. उजो पालोवपी दळान बेगोबेग थंय धाव मारून हो उजो वेळाच्या वेळार नियंत्रणात हाडलो. ताका लागून मोठो अनर्थ जावपाचो टळ्ळो. उजो कसो लागलो ताचें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना. दुसरी एक उजो लागपाची घडणूक म्हटल्यार सोमारा सकाळी रायबंदरा ते दिवार वचपी फेरीबोटीच्या इंजिनाक अचकीत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वेळाच्या वेळार धाव मारून हो उजो नियंत्रणात हाडलो. कोणाकूच व्हडली जिवितहानी जावंक ना म्हणून मोठो अनर्थ टळ्ळो. एक घडणूक म्हटल्यार कृष्णानगर बिचोले हांगासर उजो लागपाची माळरानाक घडणूक घडली. त्याच बरोबर सकाळी रायबंदरा ते दिवार वचपी एका फेरीबोटीच्या इंजिनाक हो अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यान खरें तर मोठी जिवितहानी जावपाची शक्यता आशिल्ली. मात उजो पालोवपी दळ बेगिनांतल्या बेगीन घटनाथळाचेर पावले आनी तांच्यांनी हो उजो पालोवपाक मजत केली. रायबंदरा ते दिवार वचपी फेरीबोटीच्या ह्या इंजिनाक उजो लागलो. ह्या फेरीबोटीन कांय प्रवासी लेगीत आशिल्ले. मात कर्मचाऱ्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें म्हणून उजो पालोवपी दळ बेगिनांतले बेगीन थंय पावपाक शक्य जालें. पणजे सध्या स्मार्ट सिटीचें काम नेटान चालू आसा. हें काम बेगीन पुराय करपाच्या बोवाळांत कांय कडेन उदकाच्यो पायपलायनी फुटपाचे प्रकार चालू आसात. मदीं मदीं फुटपी ह्या पायपलायनीक लागून पणजेकारांक बरो त्रास जाता. फाटले 8 दीस जाले पणजे महालक्ष्मी देवळा लागसर घरांक उदक ना. ह्या विशीं लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्यांत वचून जाप विचारली तेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम बेगिनांतल्या बेगीन आटोपांत हाडपाच्या बोवाळांत खंय तरी पायपलायन फुट्टा आसूंये अशें अभियंत्यांनी लोकांक सांगलें. बेगिनांतल्या बेगीन काम पणजे स्मार्ट सिटीचें काम बेगीन पुराय करपाच्या नादांत कांय कडेन उदकाच्यो पायपलायनी फुटपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. पणजे महालक्ष्मी देवळा कडेन कांय घरांक फाटल्या कांय दिसां सावन उदक येना म्हणून तांच्यांनी तक्रार केलेली आसा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम बेगिनांतल्या बेगीन आटोपांत हाडपाच्या बोवाळांत खंय तरी पायपलायनी फुट्टा आसूंये असो अदमास अभियंत्यांनी सांगिल्लो आसा. सरकारान टॅक्सी वेवसायिकांक स्पीड गव्हर्नराच्या बाबतींत 1 वर्साची थाकाय दिवची अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान केला. कामा भायर गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांनी बाणावले दिसचे न्हय अशें वेन्झी वेगस म्हणटा. कामा भायर गोवा मायल्साचो एकाद्रो ड्रायव्हर सांपडलो जाल्यार पुलिसांक आफोवन कारवाय करपाक लायतले अशें वेन्झी वेगसान गोंयच्या टॅक्सीकारांक आश्वासन दिलां. सरकारान टॅक्सी वेवसायिकांक स्पीड गव्हर्नराच्या बाबतींत 1 वर्साची थाकाय दिवची अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान केला. कांय टॅक्सी ड्रायव्हर आमदार वेन्झी वेगसाक मेळपाक गेल्ले. कामा भायर जर गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांनी बाणावले दिसचे न्हय अशें वेन्झीन ताकीद दिल्या. कामा भायर गोवा मायल्साचो एकाद्रो ड्रायव्हर जरी थंय दिश्टी पडलो जाल्यार पुलिसांक आफोवन कारवाय करपाक लायतले अशें वेन्झी वेगस हाणें गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांक ताकीद दिलेली आसा. आयतारा शिवोले वाठारांत सुमार 3 वरां लायट नाशिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडले. ही समस्या सुटावी जावची म्हणून थळाव्यांनी वीज खात्याक घेराव घालून जाप विचारली. सुमार 3 वरां आयतारा राती शिवोले वाठारांत लायट नाशिल्ली. ताका लागून थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडले. रातभर लायट नाशिल्ल्यान थळाव्यांक खूब त्रास जालो. ही समस्या सुटावी जावची, परत लायट वयची न्हू म्हणून थळाव्यांनी वीज खात्याक घेराव घालून जाप विचारली आनी परत अशें जावं फावना अशें सांगलें.
लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आचारसंहिता लागू जाल्या। हाका लागून यान फुडें राजकीय पक्षाच्या सगळ्या वेव्हारांचेर वेंचणूक आयोगाचें लक्ष आसतलें। ह्या काळात जर खंयचोय गैरप्रकार घडलो जाल्यार नागरिकांनी ते यंत्रणेक कळीत करचें अशें आवाहन उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान सोमारा पत्रकार परिशद घेवन केला। ह्या शिवाय गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कशा पद्दतीन तयारी चल्ला ताची म्हायती तांणी ह्या परिशदेच्या माध्यमांतल्यान नागरिकांक दिल्या। ईव्हीएम मशिनाच्या वापराचेर आमकां विश्वास ना तेन्ना ईव्हीएम मशिनाच्या जाग्यार वेंचणुकेंत बॅलट पेपराचो वापर जावचो म्हणून गोवा अगेन्स्ट ईव्हीएमान अशी मागणी केल्या। आमी जे मत दितात ते कोणाक पडटा हें जाणा जावन घेवपाचो आमकां पुराय अधिकार आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। गोवन्स अगेन्स्ट ईव्हीएम हांच्यांनी ही पत्रकार परिशद घेतली। ईव्हीएम मशिनाच्या वापराचेर आमकां विश्वास ना तेन्ना ईव्हीएम मशिनाच्या जाग्यार वेंचणुकेंत बॅलट पेपराचो वापर जावचो म्हणून गोवा अगेन्स्ट ईव्हीएमान मागिल्लें आसा। आमी जे मत कोणाक दितात कोणाक किंवा मत कोणाक पडटा तें जाणा घेवपाचो अधिकार आमकां आसा अशें गोवा अगेन्स्ट ईव्हीएम हांचें म्हणणें आसा। ब्रह्मेशानंद स्वामीन कालांगूट एका रस्त्यार गेल्ले कडेन आपणाक थायलंडाक पाविल्ल्या सारखे दिसले अशें विधान केले उपरांत कालांगूट कितें चल्लां हाचेर उलट सुलट चर्चा चालू आसा। कालांगूट सद्या कितें चल्लां ताका थायलंड म्हणपाची पाळी कित्याक आयला। कालांगूट म्हणटकीच गोंयकारांच्या नजरे मुखार येता तो कालांगूटचो दर्या आनी सैमान नटिल्लो कालांगूट गांव। मात जें आमकां दिसता तें कालांगूट गोंयांत येवपी पर्यटकांक आतां दिसना। कालांगूट बदला मसाज पार्लरांनी वा मसाज पार्लर सेंटरांनी खंयचेच हांगासर लोक येतात आनी हांगासर मसाज पार्लरांनी गर्दी पडटा। दर्याची गाज आशी कुशीक उरिल्ली ना। आतां डान्स मार धिंगाणे आनी शिंदळकीन हांगासर परिसर भरिल्लो आसा। रुमडामळ दवरले बेकायदेशीर बांदकामा वयल्यान थळाव्यांनी पंचायतीक घेराव घातलो। फाटले कितलेशेच फावट हो विशय ग्रामसभेत मांडिल्लो मात कोण काना मनार घेना अशें थळावे लोक सांगतात। गांवचो सरपंच आनी पंचायत मंडळ अशा बेजबाबदार गजालींक प्रोत्साहन दिता असो आरोप थळाव्यांनी थंय जमाव करून केलो। रुमडामळ दवरले हांगासर बेकायदेशीर कामां वाडला तशेंच कोणी तरी हांगासर बेकायदेशीर घर बांदलां तशेंच हमास कनल हाच्या खातीर व्हडले भुंयार खणला। रुमडामळ दवरले बेकायदेशीर बांदका वयल्यान थळाव्यांनी पंचायतीक हो घेराव घातलो। फाटले कितलेशेच दीस जाले कितलेशेच फावटी ग्रामसभेत हो विशय काडलो तरी कोण काना मनार घेना। सरपंच आनी थळावी पंचायत मंडळ ह्या बेजबाबदार गजालींक पाळो दिता अशें थळाव्या लोकांनी आरोप केला। गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा। 70 उत्स्या जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दीपक रामा गांवकर हाका आगताक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दाव्या सावन उत्स्या वयतना दुचाकी वयल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान लायटीच्या खांब्यार ताची गाडी बसली मात उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन दोतोरांनी ताका मृत घोशीत केलो।
स्मार्ट सिटीच्या नावार खासगी बस धन्यांचो व्यवसाय बंद करपाचो यत्न सरकार करता असो आरोप बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हाणें केला. मुख्यमंत्र्यान बस धन्याक दिल्लें आश्वासन विसरून कोणाकूच विश्वासात घेनासतना पणजे शारांतल्या रस्त्याचेर सोमारच्यान कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी सुरू करपाचो आदेश जारी केला. ह्या आदेशाचो आमी निशेध करता अशें सुदीप तामणकराचें म्हणणें आसा. स्मार्ट सिटीच्या नावार खासगी बस धन्याचो व्यवसाय बंद करपाचो सरकार यत्न करता असो आरोप बस धनी संघटनेचे अध्यक्ष सुदीप तामणकर हाणें केला. कोनशे निरंकालचो कृषीरत्न पुरस्कार फावो जाल्लो हेमंत सामंत फाटली कितलीशीच वर्सां जाली मिरयांची लागवड करता. अंदू जाल्यार ताणें 1300 किलो म्हटल्यार 1 टनाहून चड मिरयांचें पीक घेतलें. सुमार 1300 किलो मिरयांचें पीक घेवन ताणें आपल्याच बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक केलेलो आसा अशें ताचें म्हणणें. तो काळ्या मिरयां बरोबर धव्या मिरयांचें पीक घेता. दर वर्सा तो मिरयांचें पीक घेता ताका लागून ताका बरोच फायदो जाता. हे मिरयांचें पीक घेत आसतना तो एका उदकाचो थेंब सुद्दां वेस्ट करिना अशें ताचें म्हणणें आसा. एप्रील मे म्हयन्यांत उदकाचो खूब उणाव आसता ताका लागून ह्या मळ्यांत कारी मिरयांच्या मळ्यांत कशें उदक वापरचें हाचेर तेणें उलोवप केलें. एकान एक थेंबो आपूण कसो वापरता आनी काळी मिरयांचो आपूण पीक घेता हें ताणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर फोंड्याचे रस्ते खणून दवरल्यात. हाका लागून त्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करपी मनशांक बरो त्रास जाता. आतां आचारसंहिता लागिल्ल्यान ह्या कामाक आनीक कळाव जातलो. कामाचें नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान कामां अशीं अडखून पडटात असो आरोप समाज वावुरपी विराज सप्रे हाणें केला. फोंड्याच्या रस्त्यांक लागून थळाव्यांक बरो त्रास जाता तशेंच येरादारी लेगीत हांगासर प्रचंड भरता. अंडरग्रावंड केबलिंगे खातीर फोंड्याचे रस्ते खणून दवरिल्ल्यात. ह्या खणून दवरिल्ल्या रस्त्यांक लागून येरादारीची बरीच कोंडी जाता. येरादारी करपी मनशांक बरो त्रास जाता. आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान ह्या कामाक आनीक कळाव जातलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. सारकें नियोजन नाशिल्ल्यान आशी कुशीक लोक आडकून पडटात असो आरोप समाज वावुरपी विराज सप्रे हाणें केला. गिरी ते पणजी वचपी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक फाटल्या 1 वर्सा सावन बेकायदेशीर नुस्त्याचें मार्केट चलता. देखून रस्त्या कुशीकचो वाठार हळशिकावणे जाल्ल्याची थळाव्यांनी कागाळ केला. तेन्ना सरपंचान तशेंच थळावो आमदार केदार नायक हाणें फुडाकार घेवन हाचेर कारवाय करपा विशींची प्रक्रियेक सुरवात जालेली आसा. फाटल्या 1 वर्सा सावन हांगासर बेकायदेशीर नुस्त्याचो मार्केट चलता. गिरी ते पणजी वचपी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक हो मार्केट भरिल्लो आसा. फाटल्या 1 वर्सा सावन हो बेकायदेशीर नुस्त्याचो मार्केट चलता. देखून रस्त्या कुशीकचो वाठार हळशिकावण्यो जालेलो आसा. हळशिकावण्या उदकान हो वाठार भरता. हांगा घाणी पडटा अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. तेन्ना सरपंचान तशेंच थळावो आमदार केदार नायक हाणें फुडाकार घेवन हो प्रकार थांबोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सांकवाळ येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. आयतारा पंचायत वांगड्या सयत थळाव्या लोकांनी प्रकल्पाच्या सुवातेर वचून आंदोलन लेगीत केलें. हावजिंग प्रकल्पा खातीर गरजेचे परवाने घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोप लोकांनी केलेलो आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून सैमाचेर हावळ येतली अशें लोक म्हणटात. सांकवाळ हांगासर येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो. पंचायत वांगड्या सयत थळाव्या लोकांनी प्रकल्पाच्या सुवातेर वचून आंदोलन लेगीत केलेलें आसा. हावजिंग प्रकल्पा खातीर गरजेचे परवाने घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. आनी ह्या प्रकल्पाक लागून सैमाचेर हावळ येवपाची शक्यताय आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ताका लागून हे तांच्यांनी आंदोलन घडोवन हाडलें.
धेंपे महाविद्यालयान केओस हो घुवळी वखदां आनी सोरो मुक्त इव्हेंट घडोवन हाडलो। ह्या इव्हेंटाचो मुख्य उद्देश म्हटल्यार भुरग्यांक सोरो आनी घुवळी वखदां पासून पयस दवरून तांकां ज्ञान कुशळटायेच्या माध्यमांतल्यान स्वयंपूर्ण करप। वेगवेगळ्यो मनरिजवणेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटनाच ह्या इव्हेंटांत विद्यार्थ्यांनी खाणा जेवणाचे स्टॉलूय उबारिल्ले। धेंपे महाविद्यालयान घडोवन हाडिल्ल्या केओस ह्या इव्हेंटान घुवळी वखदां आनी सोरो मुक्त इव्हेंट हो तांच्यांनी इव्हेंट घडोवन हाडलो। ह्या इव्हेंटाचो मुख्य उद्देशूच आशिल्लो की भुरग्यांक सोरो आनी घुवळी वखदां पासून पयस दवरप, तशेंच तांकां ज्ञान आनी कुशळटायेच्या माध्यमांतल्यान कशें स्वयंपूर्ण करप, त्याच बरोबर वेगवेगळ्यो मनरिजवणेच्यो कार्यावळी लेगीत हांगासर घडोवन हाडल्यो। आयतारा रातच्या वेळार धारगळे पेट्रोल पंपाचेर फटींग नोटी दिवन फटवणूक केल्ल्याची घडणूक घडली। धारगळच्या पेट्रोल पंपाचेर एका कार चलोवप्यान 2000चे पेट्रोल घातले आनी 500 रुपयाच्यो 4 खोट्यो नोटी दिल्यो। त्या नोटींचेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या बदला भारतीय बच्चों की बँक अशें बरयल्लें आशिल्लें। ही भुरग्यांच्यो खोट्यो नोटी आशिल्ल्यो। भारतीय रिझर्व्ह बँके बदला ह्या नोटांचेर भुरग्यांच्या बँकेचो शिक्को आशिल्लो। हे पुराय प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेरान कैद जालें। पेडणे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली। सीसीटीव्ही कॅमेरा वरवीं ह्यो नोटी कोणी दिला तांचो सोद चालू आसा। भारत जोडो न्याय यात्रा सप्तकच आयतारा मुंबईच्या शिवाजी पार्क मैदानात राहुल गांधीन खर बसका घेतली। ह्या बसकेक संबोधित करतना मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ठाकरेच्या शिवसेनेचेर टिका करतना शिवसेना खातीर हो काळो दीस अशें म्हटलें। काँग्रेसीचे आमदार बाळासाहेब थोरात हाणें आतां तांच्या विधानाक खर जाप दिली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची लोकशाये विशींची वृत्ती तांच्या विधानांतल्यान कळटा अशें तांच्यांनी म्हटलें। ही लोकशाय देखून लोकसभेची महत्वाची वेंचणूक सुरू जाल्या आणि बसका घेवप हो ताचो महत्वाचो भाग। लोकां कडेन संवाद साधपाक ते काळे दीस म्हणटात देखून ताणें एक सामकें दुर्दैवी अशें विधान केलां अशें तांचें म्हणणें। काँग्रेसीचे आमदार बाळासाहेब थोरात हाणें अशें म्हटलें। पर्यावरणवादी सोनम वांगचूक हांच्यांनी 13 दीस जाले उपोषण चालू दवरलेलें आसा। केंद्र शासीत लडाखाची संविधानीक आरक्षण आनी लडाखांतल्या पर्यावरणीय नजरेन नाजूक पर्यावरण यंत्रणेची राखण करपा खातीर ते हे उपोषण करतात। 2019 वर्सा जम्मू काश्मीराक लागू आशिल्लो म्हटल्यार जो कलम 370 आशिल्लो तो काडून उडयल्या उपरांत ते उपरांत जम्मू काश्मीर आनी लडाख हे 2 केंद्रीय प्रदेश जाले। केंद्र सरकारान लडाखाचो पर्यावरण आनी ताची आदिवासी थळावी संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर कांय पावलां उबारपाचें उतर दिल्लें, पूण आजून कांयच जावंक ना। देखून वांगचुकाच्या फुडारपणा खाला 250 लोक फाटले 13 दीस जाले 12 डिग्री सेल्सियस तापमानात उपोषण करतात। लोकसभेच्या फाटभुंयेर आनी आचारसंहिता लागू जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर गोवा पुलिसांनी फ्लॅग मार्च घडोवन हाडलो। मोपा विमानतळ, वजरी, आल्दोना, चांदेल, हंसापूर, इब्राहिमपूर ह्या भागात गोंय पुलिसांनी हो फ्लॅग मार्च घडोवन हाडलो।